इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोल्यांतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान प्रतिपाळ केलो, ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिडोयल्ली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवाद चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जोडून दितली आनी इम्मानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. योद आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजे खोशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब. हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगटलें. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय, सर्वेस्परा. जबाब. हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणीचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब. हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलेले चिटवेले वाचप. भावा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायना. ह्याच पासत संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नान. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खोशी करूंक, देवा, हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नान. आनी तरी आसतना हे सगट समृद्धी प्रमाणें ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय, हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयले बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावता ती कितली भागी. दीस रात ती तुजी वाखाणणी करतली.
Alleluia, 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 Alleluia. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यात नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचे नांव मारिया आसलें आनी तिचे सी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तुका तर देवा सवें कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भे सातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थाव जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी बांचटी म्हणटानी ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोडशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. देवाचें जायना म्हणलेलें कांयच ना. लूक 1:37. नियाळाक आदार. आमचें जिवीत जायते पावटी जोड लागता आनी आमी फुडाराचें चिंतूंक लागता. पूण बावार्थ आमकां एक नांगोर कसो थीर घोट दवरता. देव व्हडपण पळयना, पूण मनशाची ल्हानविकायेन भरलोली काळजां पळयता. जे मनशाचे नदरे मुखार घडोवंक कठीण तें देवाच्यान सोंपेपणीन करूंक जाता. आमी जेन्ना कोश्ट, दोग आनी भिरांत देवाच्या हातान घालता तेन्ना नवीं दारां उक्तीं जातात. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी बाकीत करता एक तरणी बायल गर्भेस जाल्या. ती एक पुताक जल्म दितली आनी इम्मान्युएल म्हूण ताका नांव दवरतली. शुभ वर्तमानांत जेन्ना मारियेन देवदूताक प्रश्न केलो, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें, तेन्ना देवदूतान तिका तिचे सोयरी एलिझाबेथाची खबर सांगून म्हणलें, देवाचें जायना म्हणलेलें कांयच ना. आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती ती जावं, आमी केन्नाच भियोन पाटी सोरूंक फावना. आमी जेन्ना सूख दूख, कश्ट, त्रास देवाच्या हातान घालता तेन्ना तो आमच्या जिवितांतले दीस बरवशान आनी मिलाग्रींनी भरून काणी सारके करता.
तर आयज आमचो थाराव जावन दी. भियेनासतना देवाचेर बावाट दवरून जिवितांतल्यान सदांच बरें शिंपणावंक वावरुया.